दिसलो फ्रॉम Asalna Abeli. पहिले तो I want to congratulate Goa government, state government, Dr. Pramod Bab Sawant आणि आमचं गोविंद बाब गावडे for bringing these national games in Goa. आता दुसरे बीजेपी and त्यांचे कार्यकर्ता पळय असतात, they meticulously work. They work down to micro level. Perfection. But that perfection I have seen only during elections. असले जे इव्हेंट बसतात त्यातनं ते येलेले दिसती पडना. आणि जर तर आज बीजेपीचे कार्यकर्ता जर तर आसलेले मायक्रो लेवल मॅनेजमेंट करपाक म्हाका दिसता एव्हरीथिंग वूड हॅव गॉन स्मूथली इन दॅट स्टेडियम. Their absence was felt because the people who have been employed here, most of them, they were not even goals. तिथे कामाक आसलेले ते सगळे तांकां खबरूच ना. कितलेच व्हॉलंटियर केल्ले व्हॉलंटियर. द व्हॉलंटियर्स शूड बी द पीपल हू शूड बी नोईंग द जॉग्राफी ऑफ दॅट एरिया. न्हू पयलेंच आमचं स्टार्टिंग जालें. आमी 3:30-4 येता म्हणल्यार थिंगा कियोस्क स्टार्ट. नोबडी न्यू खंयची गाडी हुंय पार्किंग करूंक जाय ती. आमकडे पळय VIP पास आसलेलो. VIP पास आसोन आमकां घोंडायल्यात. सुजी कडेन घोंडायला, मागीर रवींद्र भवना कडेन घोंडायला, परत तो घोंडायला आनी एक कडेन दिला. बरयलो आसतना हेजेर ओपन ग्राउंड ऑपोजीट टू गेट नंबर 5 म्हणून. मागीर ह्यो टिकेटी पळय व्हडल्यो टिकेट्यो. ह्यो टिकेटीचो कॉस्ट आसतलो 100 रुपया मायज. ह्यो टिकेटी इतल्यो सारके ब्युटिफूल प्रिंट केल्या मरे. पूण भितर सिस्टम ब्युटिफूल काय ना. सो हे टिकेटी पळय कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या ताका हॅप्पी केलो. तेणें जोडले आसतले लाखांनी फकत ते प्रिंटिंगाचेरच. हे काजाराचे कार्ड पासून 100 रुपयांक पडटा. हे तेज्यावर म्हारग पडला आसतलें कित्याक दिस मल्टी कलर्ड एंड थीक पेपर. सो इतले म्हारगेल्यो टिकेटी फकत प्रिंट केल्या. बट द पर्पज वॉज नॉट सॉल्व एट ऑल. कित्याक टिकेटी कडेन विचारूंकच ना. पळय आमी भितर गेल्या VIP आनी परते भायर सरल्या टिकेटी आसा तश्योच आसा. आनी भितर सरल्या म्हण ते बँड मारतात ते सिस्टम काय ना. हाव डू यू नो हू पीपल आर फ्रॉम वीच स्टेट. खंयच्या स्टँडांतले लोक खंयी भरल्या. ह्या VIP स्टँडान दुसऱ्या स्टँडा वयले भुरगे येवन हिंगा भरले. मागीर थिंगा जागो ना म्हूण सांगला थिंगा लोकांक आडायल्या. पीपल पेरंट्स विथ द चिल्ड्रन दे वर बेगिंग टू गेट एंट्री इनसाइड in spite of having passes. कशें जातें? How can the chairs be full if the tickets were proportionately printed? म्हाका दिसता हेमी ह्यो टिकेटी म्हाका दिसता 25,000 कॅपॅसिटी हेमी 50,000 टिकेटी छापल्या आसतल्यो ना जाल्यार. और हे सगळे डिग्निटरी आनी व्हॉलंटियर्स पळय आसलेले हेंचे हे सगळे मॅनेजमेंट हेमी आनी ब्युरोक्रेट्सांनी आपल्या भुरग्यांक सोयऱ्यांक हाडून भरल्या. हांवें पळयल्या म्हाज्या मुखार पळयल्या. एकलो कोण तरी डेप्युटी कलेक्टर म्हणून येयलो आनी तेणे 3 जाणांक भितर घातल्या. टिकेटी ना कांय ना. आनी ते वचोन भितर बसल्या. जाल्यार तूं सांग VIP पास दिले तेमी मागीर खंय बसपाचें. कोणाक उठावपाक जाता बसलेले कडेन. कसलें मॅनेजमेंट. थिंगा वाडटे तिना भुरग्यांक व्हरोन. जाल्यार भुरग्यांनी भितर 5-6 वरां काडप कशी. तांकां तुमी ना च्या ना बिस्कीट ना जाल्यार सॉफ्ट ड्रिंक पासून ना. ह्यो टिकेटी इतले छापलेले परस तियात्राचे टिकेटी छापतात ते भाशेन छापलेले जायत वालोर आसलेलो. ती भुरगीं तुका बरें मागतली आसली. एक फ्रुटी आनी एक केक दिल्या म्हणून ना एक चॉकलेट तरी दिल्या म्हणून. हेंची पोटां भरल्या तुमी आनी त्या भुरग्यांक उपाशी दवरल्यात स्टेडियमांत. The whole stadium was literally more than 45-50% were the students and children. अरे सिस्टमच ना मरे. बरें स्टेडियमान भितर येयलो म्हण कितें सुसेग जाला. तेंची कितें बुफे आनी कॅन्टीन मांडलेली थिंगा. हांव VIP ची ऑफर करता आतां. भितर थिंगा कॅन्टीन मांडला थिंगा. इट वॉज लुकींग लायक कॅन्टिनां आसतात पब्लीक कॅन्टिनां ते भाशेन चलतालें थिंगा. वयल्यान पडटाले एकामेकाच्या. आनी त्या VIP स्टँडार पयलो म्हणटच
म्हाका दिसलो जनरल कंपार्टमेंट म्हणून कोंकण कन्याचो. हाव कॅन द VIP स्टँड गेट ओव्हरफुल? म्हणजे तुम्ही VIPची कदेलां घायल्या 2000 आणि पास दिल्या 4000, जाल्यारच लोक भायर उरतात. जाल्यार कसो भायर उरलो? आणि फायनल मागीर भायर सरता तेन्ना लोकांक भायरूय सरोंक दिवंक ना. आणि तितून मध्ये गोविंद गावडेची स्पीच, येदी व्हडली लांब स्पीच पॉलिटिकल, आनी ती भुरग्यांक तुजी ती स्पीच समजता? यू मेक युअर स्पीच शॉर्ट अँड क्विक न्हू. इस्कॉलाच्या भुरग्यांक तुवें कितें उलयलां तें समजलां रे. म्हाज्या तकले वयल्यान गेलां तुवें कितें सांगलां तें. गोविंद गावडे बाब टायमपास करून फायदो ना तिका. चिल्ड्रन हॅज कम देयर टू सी द ओपनिंग सेरेमनी. तुज्या फाटल्यान मागीर तो प्रमोद बाब उलयतलो, मागीर आमचो प्रधानमंत्री उलयतलो. प्रधानमंत्री आय कॅन अंडरस्टँड चल प्रिफरन्शियली, बट तेजी ती स्पीच इतली लांब जाली, लोकांक बोरींग जावन लोक सोडून गेलो स्टेडियम. आनी सोडून वयता तो पयला आनी गेट्यो बंद केल्या, लॉक केल्या, लोकांक भायर वचोंक दिना आसलेले. दे वर सेइंग इट वील बिकम एन इन्सल्ट जातलो खंयचो डिग्निटरीजांक आमी सगळीं वचोंक लागली जाल्यार. मागीर थिंगा बुफे मांडले. थिंगा 7, 7:30, 8 कोण पेरंट्स बाबडी कितें कितें मागोंक गेलेली जेवणाचें कितें भुरग्यांक बा दिवंक काय म्हणून. ते सांगतात ना, यू कॅनॉट सर्व एनिथींग अनलेस अँड अंटील द प्रोग्राम इज फायनली ओवर. प्रधानमंत्रीची स्पीच बा भाशण जावंक जाय म्हणून लागलो. म्हणजे आमी सगळ्यांनी भुकेन रावपाचें. लोक इट्यालो, कंटाळो येवन लोक सोडून गेलो. तुजी बुफे पासून नाका म्हणून, बुफे नाका म्हणून सोडून गेलो लोक. आनी मागीर गेटी कडेन गेसलो. मागीर लोकांनी जबरदस्ती करून ती गेट ओपन करून लोक गेलो मागीर. आनी इतली लाखांनी बुफे मांडलेली आहलेली जाल्यार ही बुफे मागीर हांव कोण रे. 20-25 हजार लोकांक जर तर ती बुफे मांडल्या, म्हाका दिसता निमाणे 5,000 पासून लोक थिंगा जेवणाक आसतलो. उरल्या ते 15-20 हजार लोकांच्या मागीर जेवणां मागीर आमी पोटार थाका. हेच you'll give advantage for your own supporters to make money out of this. मागीर थिंगा स्टेडियमान कांतारां आनी कोल्ली कांतारां रे ती. हुंदीर म्हज्या मामा, आमी मामा मामा करूंक येयल्या थिंगा. हुंदीर म्हज्या मामा तुका. तुमच्या कांतारां आल्फ्रेड रोज, रिटा रोज, लोनाची कांतारां चड मेळोंक ना? अरे गोंयकारांची थोडी कांतारां लाया मरे. ती ना. 1-2 बेश्टी घालतात आनी मागीर उरल्यांनी सगळी डुमडुम डुमडुम. आनी तो सावंड पूण सारको आहा रे. फ्लायींग सावंड आसपाक जालो मरे. कसलो सावंड तो. VIP सेक्शनान पासून तो एको जातालो मरे. काय ना मॅनेजमेंट. त्यात कोण व्हॉलंटियर खूंय भोंवतात ते तांकां जाणा. ते लॉन्जांनी येवन AC रुमांनी बसून आसलेले. AC रुमांनी सगळे. प्रमोद बाब, यू फायंड द अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल दीस. फायंड आउट हू हॅव मेस्ड अप विथ दीस. गेटीचेर मेस, स्टँडाचेर मेस, एंट्री मेस, पार्किंग वॉज मेस, traffic control was mess. The only good point I have seen was the fireworks and the LED lights. So if I have to rate you between 1 to 10, एक तुझो हांव ते fireworkसाक दिता. Another half I can give you for these tickets. They look beautiful. But this was not needed. आता तो कॅलेंडर करून घरा लावपाचो. भुरग्यांक उपाशी दवरून उरले टिकेटी छापल्या तुम्ही. अरे एक समोसा आणि एक फ्रुटी दिल्यार कितें वयताले तुजे. आख्ख्या स्टेडियमान मांड मरे. कोट्यांनी पयशे मरे थिंगा. ते जेवण पासून वेस्ट जालां आसलेलें. कोण जेवता, कोण पॅकेटाची पॅकेटां अशीं ओत्तात मरे. ते धरून ओत्ताले. कोणाक पावोंक ना मरे थिंगा स्टेडियमान पासून. ते भुरग्याच्या हातींनी पिलुकी दिल्या, फिरी करूंक लायला जालें. आय डोंट नो. Mess it was total. Anyhow, I expect
Dr. Prabhat Bab to take the accountability of all this mess that has happened. I think some reporters might have also reported all this. Thank you very much.